प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 8वो विसवूर वोड 1 ते 4 पर्यंत. Mathew chapter 8 verses 1 to 4. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दोंगरा वेलो देंवले उपरांत लोकांची उरपोंजी ताचे फाटल्यान गेल्यो. अवचितूच एक कोडकारान लागीं येवन ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, वय, म्हाका जाय, नितळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगी नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी ताका एक गवाय कशी मोइजेसान फॉर्मायिल्लें दान भेटय. प्रितीच्या बाबणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू एका कोडकाराक बरो कोत्ता. आनी व्हडली वस्त कितें, जेजून कितल्यो पेखणी केल्ल्यो, जेजून कितलीं ओजाबां केल्लीं. देवाचें उतर सांगता की जितल्यो ओजाबां जितल्यो पेखण्यो जेजून केल्ल्यो त्यो बरोवंक जाय जाल्यार जिवां बरयता आख्खो संवसार इतले पुस्तकां बरोवपाक आसच्या नासलीं. म्हणजे जेजून इतलीं ओजाबां केलीं, इतल्यो पेखण्यो केल्यो. पूण आयज बाबणीनो, जेन्ना जेजून ह्या कोडकाराक बरो केलो, हातून आमकां कसली शिकवण मेळटा. आमी केन्ना देवाचें उतर आयकता, आमी 2000 वर्सां पयलीं जेजून कोणाक कोडकाराक बरो केलो, आमी तें उतर आयकता, आमी म्हणटा काय बरें बरें जेजून केलें काम, काय बरी पेखणी केली. आनी आयज जेन्ना आमी बरीं नाव, आमकां कसले त्रास आसा, तर ह्या शिवर्तमानान आमकां कशी शिकवण मेळटा आनी कशे भाशेन ज्या कोडकाराक पेखणी मेळ्ळी तशे भाशेन आमकां मेळोंक जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान चलतालो म्हणटच तो ह्या संवसारान येयल्लो तेन्ना मोजेसाचो कायदो चलतालो, पोन्नो करार आसलो. आनी लोकांक करारा प्रमाणे ह्या पोन्न्या करारा प्रमाणे मोजेसाच्या कायद्या प्रमाणे जिवंक पडटालें. तांकां एक कोण कोडकार आसलो जाल्यार कोणाक आपल्या कातीचें कसलेंच वायट कसली दुयेंस आसलें, कसली पिडा आसली, तांकां लोकां मदें येवपाक जायनासलें. तांकां पयस रावचो पडटालो आनी व्हडल्यान उलो मारचो पडटालो, आमी नितळ नांव आमचे लागीं येनाकात. म्हणटच भाव भयणीनो, त्या वेळार हो कोडकार जो आतां लोकांनी सगळ्या मनशांनी ताका पयस दवरलेलो, तो जेजूशी येता, जेजूक नमस्कार करता आनी म्हणटा, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. भाव भयणीनो, इतलो खालतो मनीस. आमी म्हणटा ज्या मनशाक पेखणी जाय तो सदांच जो कोण पेखणी दिता ताजे कडेन येतलो. तो आपल्या घरा बसोन ताका केन्नाच कांय कसलोच फायदो जावंचो ना. कोणाक कसली गरज आहा, आपल्या घरान बसोन लोक कितें सजमता, लोक कोण येतलो आनी तांकां आदार करतलो, असलो लोक खालतो न्हय. खालतो लोक वेता, आदार मागता, खालतो रावता, ल्हान जाता आनी दुसऱ्यांचो आदार मागता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, हो कोडकार कितें करता, तो म्हणटा, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजू कितें करता, म्हणटा, होय, म्हाका जाय, नितळ जा तूं. आनी जेजू ताचेर हात दवरता आनी ताका नितळ करता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना 2000 वर्सां जावन हें शिवर्तमान आमी आयकता, आमकां कसली शिकवण मेळटा, कशे भाशेन ह्या कोडकाराक पेखणी मेळ्ळी, ती पेखणी हो कसलीच पेखणी आमकां कशी मेळटा. भाव भयणीनो, आयज जेजू ह्या संवसारान चलोन वेचो ना. ताणें आमकां आपलें उतर दिलां. जेजून खुर्सार वचोन आमकां पेखणी दिल्या. देवाचें उतर म्हणटा ताणें आमचे सगलो पिडा रोग उबारलो.
जेजून आमचो सगलो पिडा रोग उबारलो. म्हणजे मोरच्या आदी सर्गीच्या बापान जेजूचे कुडीन जी पिडा आहा संवसारान, कोविड-19, जॉनी क्रोम, टॉमी क्रोम, ओमनी क्रोम, हे सगळे जेजूचेर घातले आनी जेजून आमचे आपले कुडीन घेवन तो आमचे पासत मेलो. म्हणून जेन्ना हांव जेजूचेर भावार्थ दवरता तेन्ना म्हाका ती पेकोवणी फाव जाता. तर आयज बाबडीनो म्हाका पेकोवणी फाव जावंक जाय जाल्या. ज्या भाशेन ह्या कोडकाराक पेकोवणी मेवली, हांवें कितें करूंक जाय? बेश्टें मागणें करूंक जाय? जे भाशेन आमकां शिकयलां, कोण बरो ना मागणें करात, देव तुका बरो करतलो. जेजून आमकां बरी केल्यान वो जावन आसा भावार्थ. म्हणटच हांव जेन्ना भावार्थ दवरता की जेजून म्हाका बरो केला, आतां हांव जेजू म्हणचो ना म्हाका बरो कर, पूण हांव ताका आर्गां वाखाण आनी दिनवास दिता, कित्याक म्हाका उतराची सोजमणी मेवल्या. तर आयज बाबडीनो आमच्या जिवितान आमकां कितेंय जाय जाल्यार देवान तें घडोवन हाडलां तें जेजू वरवीं, तें आमकां फाव जावंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमकां जाय उतराची शिकवण, आमकां उतराची सोजमणी जाय. बाबडीनो कितले पाड आमी उतर आयकना. आमकां सांगलां ल्हानथान कितेंय करूंक जाय जाल्यार मागणें करात, देव दितलो, देव करतलो. पूण आमी नव्या कराराची भुरगीं, देव कांय करचो ना, कित्याक देवान करचें आसा तें केलां. म्हणटच आयज बाबडीनो आमी कितें करूंक जाय? आमी तें उतर आयकूंक जाय, तें उतराची सजमणी घेवंक जाय, तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरूंक जाय आनी तें पवित्र आत्मा आमच्या मनान हाडटा तेन्ना आमी तें उतर पाडूंक जाय. म्हणटच जेन्ना आमी तें उतर कोत्ता तेन्नाच जें जेजून केलां आमचे पासत खुर्सार तें आमकां फाव जाता. आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावता, कित्याक जें जेजून घडलां तें आमच्या जिवितान आमकां फाव जाता. आयज बाबडीनो आमकां गरज फकत मागणेची न्हय, वय मागणें आमी करूंक जाय, देवाक दिन वासूंक जाय, ताका वाखाणणी दिवंक जाय, ताका मोहिमा दिवंक जाय, ताका नमस्कार करूंक जाय, पूण चड करून आमकां जाय उतराची गरज, देवाच्या उतराची गरज. देवाचें उतर आयकुया, पोत्तून आयकुया, सोजमणी घेवया, आमच्या काळजान धरून तें उतर आमी दिसपट्या जिवितान पाडून आमच्या मनाची नडसणी करून आतां आमी तें उतर दिसपट्या जिवितान करुया आनी एक जैतिवंत जिवीत जिवया आनी फकत आमीच न्हय पूण हें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक पावुया. आयज बाबडीनो ह्या शिवर्तमान जेजू सांगता त्या मनशाक, कोडकाराक, वचोन कोणाक सांगिनाका, कित्याक हांवें तुका पेकोवणी दिल्या. कित्याक? त्या वेळार तो पोन्नो करार आसलो. कोण कोणा एका कोडकाराचेर हात धरतालो तोय नितोळ, तो आतां मेळो जातालो. म्हणटच जेजू आतां मेळो जाल्लो कायद्या प्रमाणे, देखून जेजून ताका सांगलें कोणाक सांगिनाका. पूण आयज बाबडीनो जेन्ना आमकां कसलेंच बरें जाता, देवान आमच्या जिवितान कितें बरें घडोवन हाडलां, आमकां जाय गोवायकी दिवपाक, सगल्यांक सवे माजार सांगपाक की देवान आमच्या जिवितान कितें केलां तें. ज्या भाशेन जेजून त्या कोडकाराक सांगलें कोणाक सांगिनाका, फकत यादवींगाक दाखय. आयज आमी सगल्यांक सवे माजार सांगूंक जाय जेजून आमच्या जिवितान कितें केलां तें, कशे भाशेन खुर्साद जें केलां तें म्हज्या जिवितान म्हाका घडोवन येयलां तें, ताच्या उतरा वरवीं, भावार्था वरवीं. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.